गोंयांत येवपी पर्यटक चडशे विमानान येताले। आतां हेर सोयी जाल्ल्यान पर्यटक जहाजांतल्यानय गोंयांत येवपाक लागल्यात। जहाजान येवपी पर्यटकांच्या सोयी खातीर थळाव्या लोकांनी आपलो टॅक्सीचो वेवसाय चालू केल्लो। उपरांत पर्यटकांक व्हरपा खातीर पर्यटक बसी येवपाक लागिल्ल्यान टॅक्सीकारांच्या धंद्याची वाट लागल्या। जहाज लागपी क्रूज टर्मिनलाचेर बेकायदेशीर कावंटर चालू आसा, देखून येरादारी खात्यान तो आपले कडेन घेवन कायदेशीर वेवसाय करचो अशी मागणी घेवन मुरगांव युनायटेड संघटनेचे वांगडी येरादारी खात्याचो मंत्री माविन गुदिन्होक मेळ्ळे। मंत्री माविन गुदिन्होन तांकां कायदेशीर करपाचें आश्वासन दिलां। आनी 2013 विशांतान धंदो सुरवात केल्लो थंय। विशांतान पेपर घालून परमिशन घेवन युनियन करून तेजे युनियनान आनी गोवा गव्हर्मेंटा कडसून टुरिजम डिपार्टमेंटान ताका अलॉट केल्लो कावंटर सुद्दां। जाल्यार तो 13 तो 17 पर्यंत तो बऱ्या रितीन वेवसाय करतालो आनी सगळे सड्या वयले दाबोले, वास्को, मांगूर, बायणां सगळ्यांक इक्वली गाडयो तेंचे कोण कोण गाडी आहा गाडी ओनर तांकां गाडयो लावन दितालो थंय भाडे। आनी तेन्ना फक्त 10 बसी येताल्यो, 10 पॅसेंजर व्हरपाक। आयज 30 बसीस येता। 30 बसीस येयले की ते फॉरेनर जे पॅसेंजर जाता ते बसींनी चल्ले। कितके टॅक्सी उरले, थोडे टॅक्सी उरल्यो आनी हेजे काडल्या उपरांत लिगली कोणाक दिवंक ना। ताका लागून आयज आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळे। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान मिटींग कॉल केली। मिटिंगेक ताणें डेप्युटी कलेक्टर, MPDचे स्टाफ जावं सगळे मामलेदार, PI, टुरिजम डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांक आपयले। थोडे आयज पावोंक ना काही कारणामुळे, जाल्यार परत मिटींग दवरला मंडे मिटींग दवरला तेंच्यांनी। आनी आमीय सांगलां की एकाच दी काम तेकाच दिना म्हणून कायदेशीर कामां दिया, कोटेशन फ्लोट करा। L1 म्हणटा तो लोवस्ट बिडर आहा ताका काम दिवपाचें आनी कायदेशीर काम चलपाचें। आनी आमच्या सड्या वयल्यान खूब जाणांच्यो टॅक्सी लागना बसी येयल्ल्या कारणान। विशा नासतना तो बसी अलाव करिनासलो थंय, कित्याक तो तेजे कायदेशीर आसलेले कितें तरी डॉक्युमेंट। तुजेर कायदेशीर ना जाल्यार तो बसीं कडेन झगडोंक शकना की बस येनाका म्हणून। तेय म्हणूंक शकता आमी कायदेशीर नाजाल्यार तुमी खंयचे आहा, जाल्यार कायद्यान ते कोणाक तरी थंय एकटे कॉन्ट्रॅक्ट कशें दिता ते युनियनाक जावं कोणाकूय अलॉट करपाचें आनी सगळ्यांक वेवसाय मेळचो। आमचें मेन इंटेंशन तेंच। त्या संदर्भान आमी मिनिस्टराक मेळ्ळा, मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आनी मिनिस्टरान आमकां सांगलां की आपूण हितून लक्ष घालतलो म्हणून। जाय तशे लोक थिंगा टॅक्सी चलयता, इलिगली चलयता, हे ट्रान्सपोर्टाचे ताब्यान ना। कित्याक एकटो प्लेयर वयता आनी थिंगा ना आपले ते ज्युरिस्डिक्शन, आपले ज्युरिस्डिक्शन हे कोणाचे ज्युरिस्डिक्शन न्हू, हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ज्युरिस्डिक्शन। आमी ते आमचे ताब्यान घेवन आमी स्ट्रीमलायन करतले। कित्याक स्ट्रीमलायन केले बगर थिंगा जे ट्युरिस्ट येता तांकां सोंपेपण मेळपाना, तांकां ओडून वता एअरपोर्टार वता ते भाशेन। तशें जावपा जायना। मागीर थिंगा एजंट तयार जाला, $150 घेता पणजे येवपाक। $150 म्हळ्यार कितले जाले तुमी कॅल्क्युलेट करा। सो हे भाशेन हें सारकें न्हू।